आता खबरो विस्तारान। गोंयांत आघाडी सरकार घडोवपा संदर्भात म्हाका म्हज्या वरिष्ठ नेत्यांनी कांयच कळयल्लें ना। सद्याक जे निराश जाल्ले फुडारी ही भास उलयता। जेन्ना सरकारान आशिल्ले तेन्ना 2.5 वर्सां बरी तांच्यांनी मंत्रीपदाची मजा घेतली। आतां बोवाळ करतात। मुखेलमंत्री भेदभाव करिनासतना सामान्य मनशां खातीर वावुरता म्हण बाणावलेचो आमदार चर्चिल आलेमा उलयला। आरडेक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट। फॉरवर्ड आणि बाकीचे जे पार्टी आहा पळय न्ही ते एक आघाडी करून प्रेझेंट गव्हर्मेंटाक अडचणी हाडपाचो प्रयत्न करता। कोण म्हणते सध्या चालू आसा न्ही कोण म्हणटा म्हाका शरद पवारान तर सांगलो ना माझ्या लिडरा तरी म्हाका मेळलो ना। जे पळय फ्रस्ट्रेट जाल्या त्या लोक म्हणटा जेन्ना 2.5 वर्सां ते बीजेपी बाराक राहिले मरे मिनिस्टर जाले एन्जॉय जाले तो मोठो मनशान चलोवपा जाता राजकारण बारीक मनशान चलोवपा जायना। तो आज पळय चीफ मिनिस्टर जाला तो खंयचे पार्टी जावं बारीक समाजाचो डॉक्टर प्रमोद सावंत पळय हा तो डिस्क्रिमिनेशन कोणा हिंदू क्रिस्तांव मुसलमान कोणा आनी जातीचेर जावना। तेका जाय बारीक समाजावर सल्लो बरें काम करता तेका डिस्टर्ब करप ना। फाल्यां तुमकां एनसीपी सुप्रिमोन समज म्हटलें जाल्यार लिडर आसा म्हाज्या सांगपाचें हांव सांगता